करचे आणि मोठ्यान ताळी जाली तेच्या खातीर. देव बरें करूं सर. तर नाही एक गजाल कशा जाला की ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हजे कडेन येना फुडें किंवा हांव गेली कितलीशींच वर्सां ह्या सगळ्या मोमेंटाक आसा आनी त्यामुळे म्हजे कडच्यान लोकांची अपेक्षा आसा, म्हजे कडच्यान सरकाराची अपेक्षा आसा, सगळ्यांची अपेक्षा आसा आनी त्यो पुराय करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें काम जें आसा हांवें की जशें विकसीत भारताचें स्वप्न माननीय पंतप्रधानान दाखयलें तशें स्वयंपूर्ण गोंयचें स्वप्न माननीय मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा आणि त्याच धर्तीचेर आदिवासीक स्वयंपूर्ण कसो जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक हांवें कन्सेप्ट डेव्हलप केला तो विजन डॉक्युमेंट 2037 आणि तातूंत एक 11 पॅरामिटर आमी घातलेले आसा. ह्या 11 पॅरामिटराचेर की जर काम केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार 2037 पर्यंत आसा न्ही की गोंयचो आदिवासी गोंयचो ट्रायबल आसा तो विकसीत जावपाक शकता हे धारणा आमी सगळ्यांच आसा आणि ताजेर पाठपुरावो करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ती गजाल बाकी पंच सरपंच हांकां समजून सांगपा खातीर आज मिटींग आपयल्या. कसली ती 11 पॅरामिटर? 11 पॅरामिटर्स उदाहरणार्थ गेले जायत ती एज्युकेशन बाबतींत कितें बाबा म्हणजे ट्रायबल म्हणून आमी काम करपाक जाय, हेल्थ सेक्टरान कशें काम करपाक जाय, तुगेले एग्रीकल्चर सेक्टरान कशें काम करपाक जाय, हावजींग सेक्टर आसा जर ते कशें काम करपाक जाय, लायव्हलीहूड मिशन सेक्टर कशें काम करपाक, कल्चर सेक्टरान कितें काम करपाक जाय, अशें जे विशय संबंधीत ट्रायबलाशी संबंधीत आसा एज ए मनीस म्हणून आसा त्या सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी कशा तरेन काम करपाक जाय असो एक रोडमॅप जो आसा आमी तयार करता आनी तो डॉक्युमेंट आसा 15 ऑगस्ट पर्यंत आसा तो पब्लीश करप अशा तरेचेर आमचो प्लॅन आसा.